नॉर्मल MBBS केल्लो डॉक्टर जितलो इम्पॉर्टंट आसा तितलोच एक फिजिओथेरपिस्ट 10 वाटेनी तरी तेजें चड एक्स्ट्रा काम आसता. म्हणजे आमी फक्त फिजिओथेरपिस्ट हें करिना, तेज्या भायर आमी सगळे आमकां हेवूय खबर आसपा जाय की तुमकां वखदां कितें दिता बीन तें सगळें आमकां खबर आसता. आतां तुमकां हें थोड्यांक खबर आसतलें की फिजिओथेरपी म्हणजे हाडा पुरतो ट्रिटमेंट म्हणून, पूण ना, आमी फक्त हाडा पुरती उरोवंक ना, आमच्यो खूब शाखा आसा. ओके, जे सर आतां आमचे येयल्या कम्युनिटी बेस्ड रिहॅबिलिटेशन, म्हणजे गांवांनी ह्यो सुविधा पावच्यो म्हणून ते हांगासर राबता सध्या. कसं आहे, फिजिओथेरपी जे आहे ते बेसिकली आपण सिटीजमध्ये, मोठ्या सिटीजमध्ये आम्ही बघतो. आणि कसं आहे की जसं गावामध्ये वगैरे आम्ही जर गेलो तर फिजिओथेरपी काय आहे हे लोकांना माहिती नाही आहे. तर आमचं मेन उद्देश काय आहे म्हणजे की फिजिओथेरपी जे आहे ते प्रत्येक गावामध्ये जाऊन आम्ही त्याच्याबद्दल त्याचं काय माहिती द्यायची, ते आमचं मूल आमचं तेच हे आहे. तर मग कसं आता 1 महिना अगोदर आम्ही हे डिसाईड केलेलो की आमचे स्टुडंट्स किती तर तिथं बेळगावमध्ये आहेत, नाही तुमचे स्टुडंट्स गोवाचे स्टुडंट्स आहेत. तर आम्ही विचार करत होतो की गोव्यामध्ये का नाही आपण एक फिजिओथेरपीचं शिबिर करू शकतो म्हणून. तर मग हे 1 महिना अगोदर मी श्वेताशी बोललो आणि अस्मिताबरोबर बोललो मी की आपण करूया काहीतरी इथं. आमकां फर्स्ट टायम हो चान्स मेळ्ळा की आमी गोवान आमच्या केलीच्या फिजिओथेरपी इन्स्टिट्यूट थ्रू हांगा आमी फर्स्ट टायम कॅम्प करता. सो आमकां हो चान्स दिल्या बद्दल आमी पंचायतीच्या आभार मानता. घोवाचो प्रॉब्लेम आसा फिजिओथेरपी, ताणें ताका घेतली आसा आनी ताची सगळी फिजिओथेरपी करून हांव भायर सरलेली आसा आतां. सो फिजिओथेरपी ही न्ही आजकाल आमच्या माशेलान खंयच नाशिल्ली. म्हाका खूब प्रॉब्लेम आयलो की म्हाका म्हज्या घोवाक पणजे जावं फोंड्या व्हरपाचो डॉक्टरान सल्लो दिलो. तेन्ना देवाच्या कृपेन म्हणा पयलीं म्हाका मनीश सिंग ताचेर म्हाका हातभार मेळ्ळो आनी ताणेंच म्हाका डॉक्टर श्वेता कडेन वळख करून दिली की फिजिओथेरपी. ते भायर शिकताले तेन्ना ताणें आतां कंप्लीट केल्लें आसा आनी ताज्या हातगुणान म्हजो खूब बऱ्या पैकी सद्या चलता. आनी ताणें जें कितें शिकयलां न्ही फिजिओथेरपीचेर तो हांव इतलें म्हजो भावार्थच आहे फिजिओथेरपी की आज हांव ताजेर ताणें शिकयलां ताजेरूच घोवाचें ट्रिटमेंट करत आसा. आनी आज तो आपल्या स्वताच्या पांयार चलूं नाशिल्लो तो चलता आनी आतां ताका समजा तो ऑफिसाक सुद्दां वचूंक लागला. ताजें सगळें करून हांव भायर सरलें आनी आतां म्हणलें हांव वतलेंच आनी म्हाजो एक्सपिरियन्स तुमच्या कडेन शेअर करतलें.